दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगाच्या भाऊ बहिणीनो एक देवाचे उतार ऐकया आणि त्या देवाच्या उतरात हांव आमच्या जिणेक जाय धरली बरी एक सिक्रेट ह्या आमच्या जिणेक जायते समस्या आमी उतरून वचूंक समस्या आडवारूंक ह्या समस्या आमकां येनातल्या बरी करूंक हें देवाचें उतार आमकां भारी उपकारा पडटलें म्हूण बगता. चीत दिवन आमी आयकया देवाचें उतार कित्याक म्हळ्यार तांची विशेश संगता. आमी जायत्या म्हजो अणभव कित्याक म्हळ्यार आमी जायत्या कश्टां पडटा ही एक देवाचें सांगिल्लें उतार आमी आयकनातल्या वरवीं म्हणून आमकां बगता. हें उतार आयकतालीं आज जिणेंत यशस्वी जाल्यांत आनी हर एका समस्येंत हांव प्रत्येक जावन तकली पडापड प्रत्येक जावन एक फाट संबंदांत हांव आनी जिणेक जाय जाल्लें सूख समाधान वगडेन अशें आज बऱ्या संतोशान हॅप्पी आसा जाल्यार भविश्यांत आनी देवान अब्रामाक दिल्लो एक संदेश अब्रामाक दिल्ली एक गजाल आदेश ह्या अब्रामाक तिळशिल्लें एक संगत तांणी तांच्या काळजांत दवरून घाणिल्ल्या कोण ना म्हाका बगता. मोगाच्यानो देखून हें देवाचें उतर ऐकया तातूंत अब्राम कित्याक कश्टान पडलो आनी आमी कशें कश्टान पडनासतना रावचें हे कश्ट आमी कशें चुकोवचे गी म्हणलें हें देवाचें आनी अब्रामाचें देवान सांगिल्लें अब्रामांतावन आमी शिकया. देखून उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 12 एक तावन उरले श्लोक कशे आसात चीत दिवन आयकया वो एक संदेश आमकां आयकून वचून दवरलो जाल्यार जायते आमचे कश्ट अणवारां समस्या पयस जातात. ऑल ट्रबल्स प्रॉब्लेम्स वूड हॅव बीन वेरी फार फ्रॉम आवर लायफ. आमची तकली पडापड हेडेक हार्ट अटॅक्स वूड हॅव बीन मच लेस. कळ्ळें मोगाच्यानो देखून ह्या 12 अध्याय हेपटी आमी बरें करून एक चीत दिवन आयकया. सरस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायज गोत्रा मदलो तुज्या देशांतलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक तूं वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद सोमेस्तांक. तुज्या मुखल्या संततीक तूं एक आशिर्वाद जातलोय. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. संवसाराचीं 6 राष्ट्रां तुजेशीं आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सरस्वराच्या उतरांक पाळो दिवन अब्राम भायर सरून गेलो आनी लोटाकी ताचें सवें घेवन गेलो. अब्राम हारान सोडून गेलो तेन्ना ताणें 55 वर्सां प्राय अब्राम आपल्या बायले साराक आनी आपल्या पुतण्याक लोटाक सांगाताक घेवन गेलो. मोगाच्यानो देवान अब्रामाक तसो गांव सोडून वच म्हणटाना ताका ताणें ताचें कुटुंब मात्र ताच्या सांगाताक घेवन वचचें आसलें. ताणें घेवन वचचें आसलें. ताणें ताच्या पत्नीक साराक आनी आपल्या पुतण्याक लोट ताचो पुतण्यो त्या पुतण्याक ताणें देवान व्हर म्हूण सांगोना. ताच्या कुटुंबा म्हळ्यार ताच्या पत्नीक मात घेवन ताणें वचचें आसलें. देखून तो देवाचें उतर आयकनासतना ह्या पुतण्याक लोटाक घेवन काण देशाक देवान बसयल्ल्या दूद आनी मोवळच्या देशाक काण देशाक गेलो. चड तेंप वचोंक ना. लोटा मदें आनी अब्रामा मदें आतां तक्रार आयलें. तांच्या मदें थाळ पडोना. लोटाक अब्रामाक जावन ताका स्वार्थ भरलो
आपणाचें बोकरे आपणाचें हिंड आपणाचें आस्त चड सजे म्हूण ताका इतली आशा आयली. लोट आपूण विंगड वेता म्हणलो आब्रामा लेगी. आब्रामाक थंय हार्ट एक जालें. हार्ट एक म्हळ्यार काळजांत इतली दूख जाली. म्हज्या पुतण्याक सांगाता दवरचें म्हणून मोगान आपूण हाडलो. आतां पुतण्यान म्हाका कितें केलें, पुतण्यान म्हाका कितलें केलें. ताका थाळ पडोंक ना. लोट आपूण विंगड वेता म्हणलो आनी जॉर्दान न्हंयचें फळादीक माती, मासाळ फलकें, तण फुलां झाडां भरून आसलें. जॉर्दान न्हंय वळटा ताच्या मदल्यान, फलक्याच्या मदल्यान. तें आपणाक जाय म्हज्या बोकऱ्यांक आनी म्हज्या गायरांक, म्हज्या जानवरांक, म्हज्या आस्तीक हें जाय म्हाका म्हणलो. आनी आब्रामाक हाडलो तुजो वतान उरलें घालें. उरलो वयलो गुडो, धवो गुडो, सुण्याचो गुडो, सुणो वयर गुडो, दोंगर, सुण्यान भरलो गुडो, तो आब्रामाक दिलो. कितल्या जाणांक, थोड्यांक पुतण्याक आनी थोड्यांनी बाच्याक व्हरनू, थोड्यांक सैऱ्यां धैर्यांक तांणी व्हरनू गल्फाक गी आनी खंय गी व्हरनू ह्या बिजनसान ताका मेतेर करन तांचो बिजनसूच बुडोवन गेला. मस्त जाणांनी म्हाका सांगलां. परगांवांत आमी बिजनस सुरू केलो. वयर येताना म्हज्या कुटुंबाच्या पुतण्यान म्हाका आपोवन व्हर म्हळें आनी म्हाका थोडे फावटी बाच्यान आपोवन व्हर म्हळें. थोड्यांनी बाच्यांनी म्हज्या गोमट्याक दिगो दिलो आनी थोडे फावटी म्हज्या पुतण्यान म्हाका कुसायलो म्हणून ताणींच बुडयलो. ताणें भितर आयला पुतनो म्हूण ताका रुल्स ना रेगुलेशनां उरल्या कामाच्या बरा रुल्स आनी आहात. आनी खंयी बसयत ऑफिसांत बसयत बॉस नासल्या वेळार बॉसाच्या चॅरार वचून बसयत पुतण्यो न्हे, बासो न्हे, बाची न्हे, खंय बसयत आनी ताणें खाल्यांक काडयत. बासो, बाची, पुतनो खाल्यांक काडयत. अशे पयशे खाण पुराव करून आपूण ते बिजनस करता हांगाचे पयशे लोटून दनयाक ताच्या अंकलाक बुडोवन आनी कितें बरा केलां आमच्या दोळ्यां मुखार आसा. आनी कितल्यो केसी आमचे हरशीं हांगा आयल्यात रोडून दुकां बसून. देखून पळया गी ताणें लोटान खालें केलें म्हळ्यार सकयल्यान फलकें उदक वळचें, वयर दोंगरार घालून सुको दोंगर, कायल्यान तोट माड पुरांगा आसा, गादे, बेटां, शेतां पुरांगा आसात. मासाळ माती थंय वयर पात्राळी माती, कायलें जाता ताचेर सुके गुडे. पूण आब्राम कांय म्हणना. आब्रामान गुडो पळोवना. आब्रामान कितें पळयलें, आब्रामान गुड्याच्या वयर राविल्ल्या देवा पळयलें, देवाच्या कृपे पळयलें, देवाच्या हाताक पळयचें, जेजूच्या काळजा पळयलें ताणें. त्रियेक देवाक थंय वयर पळयलें आनी देवाचें काळीज काकुळटीन भरलें, मोगान भरलें. तो सर पदवेदार सर सक्तेबावन ताणें आब्रामाचेर बेसांव घालें. आनी आब्रामाचे आनी लोटान चिंतलें सोड बोकरे काडून हो फलक्याक देवलो, वॅलीक देवलो. आनी थंय फलक्यांनी बोलें थंड खावन ताचे बोकरे बरे जाताले म्हूण ताणें चिंतलें. आनी आब्रामाचे थोडे ताणें बोकरे शेळयो दिल्यो, त्यो काडून गुड्यार गेलो आब्राम. आनी गुड्यार थंय धवेच सुण्याचो जागो तो. तण सड्ड ना. खंय एक किड्या येता माती जाल्यार थंय एक तण अशें मोठे मोठे तण. आनी आब्रामान कांय गेले ताचे बोकरे गेले. तातूंत थंड वयर त्या धव्या दोंगरार कायलें आसा थंय पोटाशियम, तें मॅग्नेशियम, तें झिंक, ओलें पुरो सातू थंय आसा त्या हातूंत. तें थंड आयलें जाल्यार तें हांगाचें एक बरो तण खावचें, तें एक मूठ खावचें. हांगाची एक पेंडी तण जायचें, तें एक मूठ तण पुरो. तातूंत तितलें हांगाच्या तणान चड ना, सकयल्या तणान, वयल्या तणांत आसा. वयलें तण गुड्या वयलें पोटाशियमान भरलां, तें सोडियमान भरलां, मॅग्नेशियम, झिंक, सल्फर सगळें तातूंत. ह्यो केल्ल्यो बोकरे पुश्टी जाले आनी भितर इतले सातवात इतलीं वखदां देखून तांकां रोग येवना. पुश्टी जाले आनी पिलां काडलीं तांणी. पिलां काडलीं. ताची संतत वाडोवन आयली. हांगा हे पौश्टीकांश नासतना ह्या फलक्यांत असलें तण मात केलें तितलें पावना. सादारण थोडे पिडा गिडा आनी परताच्या आयली. हांगा पिडा ना, वखदां भितर आहात. गुड्या वयलें तण दुसऱ्यांत, फलक्यांतलें तण दुसऱ्यांत. थंय गोवन ते सरबे जावन कालें जावन ताचे बोकऱ्यान पुरो मरोवन सुरू जालें. वयर कांय ना, वखदांनी भरिल्ल्यो. ताची संतत वाडोवन आयली. वय 2-3 वर्सां जाताना लोट येवन वयर पळयतना कालें पळोवचें. 1,000 जाल्यात, 10-15,000 जाल्यात बोकरे. गायरां सडल्यांत, बोकरे सडल्यात. पळय आनी पुश्टी येद्यो त्यो मोठ्या तेद्यो मांसान भरिल्ले. वोवांत लागीं हांव गुडो काणयत रावलो म्हूण मागीर चिंता. देव
आब्रामा बरी आमी देवाक पळयचे बेसां पडटा. पूण आब्रामाणे एक मिस्टेक केलो म्हळ्यार तुज्या कुटुंबाक हाडून वच म्हणल्या कडेन वो पुतण्यो ताका बोरो सोड तुजो गांव सोड, तुजें घरदार सोड, घरदार तुजें घराणें सोड म्हणटा. वो घराणें धरून काडून गेलो. तूं वस हांव आसा म्हाका पळय म्हूण वो काल व्हरून गेलो आब्राम आंकांबरा व्हरून गेलो. आतां गेल्ल्या वरवीं कोणाक समस्या जाले थंय वचोन ताणें अभिवृद्धी करचे पडले. हे समस्या करूंक तूं तितलें मात्र न्ही. नंतर त्या गांवांत लोटाक आनी तांच्या कुटुंबाक बंदेंत घालें. लोटाकय बंदडेंत घालें, ताच्या कुटुंबाकय बंदेंत घालें. आब्रामाक सांगून धाडलें लोटा आमी जैलांत आहा म्हणून. आनी आब्रामान गेलो आनी आब्रामाचो जित्तू रिस्केर पडलो थंय. तो राजी संधान करूंक तो गेलो आनी आब्रामाक कित्याक देवान बचाव केलो. तांणी वो लोक थंय आयकलो, हाका बंदेंतावन भायर काडलो, लोटाक भायर काडलो. आब्रामाक एक रिस्क तसोच जीव रिस्केर घालून गेलो, रिस्केर घालो ताचेच जीव ताणें रिस्केर घालो. आब्रामाक जाय जालें देवान सांगूना हे पुरो सोड नवचो, तुजें घराणें सोड, तुजो गांव सोड म्हणलो. आनी सोडलें गी ह्या समस्ये पासून तसो इतलो ताणें वेळ करचो पडलो, इतलो ताची सखत एनर्जी टायम इतलो तूं घालचें पडलो ताका. आब्रामाक सुरू अभिवृद्धी जावंक देवान आशिल्ली अभिवृद्धी जावंक आब्रामान जावना. कित्याक सगळो दीस लोटाचे समस्ये लोटा फाटल्यान लोटा वरिनाका म्हणलें देवान. तसो इतलो टायम विबाडीचें पडलो, इतली सखत एनर्जी ताची विबाडीचें पडली लोटा लागून ताणें विबाडचें पडली. ताणें देवान सांगिल्लें आयकल्लो तर पयले सुवातेर हे समस्ये ताका बिलकूल ताच्या जिणेक येते नात. हे समस्ये बिलकूल ताका येते नात. देवान ताका सांगिल्लें कितें सांगलें, कितें करी जाय कितें करिना हें, कितें व्हरचें कितें व्हरूं नजो, कितें सोडचें म्हूण सांगिल्लें. सोडून वच म्हणलें. तसो देश सोडून वच, ताचें दायज गोत्रांतलो तूं भायर ये, तुज्या बापायच्या घरांतलो तूं सोडून भायर ये, तूं वच म्हळें. घराणें सोडून वच म्हूण ताणें घराणें सोडून गेलो की येताना लोटाक ताच्या कुटुंबाच्या आनी लोटाच्या कुटुंबांनी प्रॉब्लेम दिलें. लोटाक जेलांत घालो. आब्राम वचून आतां सुटयचें. कश्ट येता तेन्ना देवान सांगलें सोड म्हूण. तें सोडिना जाल्यार आमकां कश्ट येतात. थोडे देव सांगता लेखावरतें पियोवन येनाका, लेखावरतें बँकांत हांव रीण काडून व्हडलें घर बांदिनाका, लेखावरतें रीण काडून विजा काडून वचनाका, तुका तें काम मेळोवन तें फारीक जाता गे म्हणून गॅरंटी ना. देवान सांगलें भुरग्यांक चड टायम दी. लोकांक देवा भुरग्यांक तुज्या पत्नीक ह्या पतीक चड टायम दी म्हणलें. फ्रेंड्सांक लागीं चड चॅट करिनाका म्हणलें. तें आयकल्लें जाल्यार आत तें कुटाम नंदनवना सोबीत संवसार जातालो, पवित्र कुटाम जातालें. आज कुटुंबांत भुरगीं आयकनात, सांगलें आयकनात, भुरगीं शिकनात, चेडके शिकनासतना घरा बसतात, भोंवतात, चेडवां शिकोवनात. कित्याक इतलीं ब्रिलियंट भुरगीं कित्याक शिकनात? कितले वटेन देवान सांगलां भुरग्यांक मोबायल यूज करूं नजो, तुमी मोबायल पळोवं नजो, सोशल मिडियाक टायम दिवं नजो. सोशल मिडिया वॉट्सॅपांनी सोडचें म्हणून, इंटरनेट सोडचें म्हणून. भुरग्यांक शिकलीं जाल्यार रँक मेळटी जालीं भुरग्यांक. आनी आमच्या भुरग्यांनी तें आयकून तशें करुना देखून भुरग्यांक कितले समस्या येयल्यात. आज भुरग्यांक कितले समस्या पास जायना. लास्ट घडी हांगा येतात मागा म्हणटात. सगळीं तांची जिणी मोबायलार, नोट्स बरयनात, तयारी करनात परिक्षेक. कुटुंबाक भुरग्यांक टायम ना, प्रॉब्लेम जाता देखून देवान तुका सोड म्हणलें मोबायल सोडलाय गी, देवान तुका सोड म्हणलें सोरो सोडलाय गी, देवान तुका सोड म्हणलें तुका रीण काडचें सोय सोड म्हणली, सोडल्याय गी तुवें, सोडल्याय गी. सद्या सांगता फ्रेंड्स सांगता चॅट करचें सोड म्हणलें, भुरग्यांक मोबायल सोड म्हणलें, सोडलाय गी. सोडलें जाल्यार तुजी जिणी आज ह्या समस्यान बुडती ना. ओले समस्ये हे समस्या तुका येते नात. देखून आमी मोगाच्यानो ह्या दोशी तुका आमकां जावंच्यो दोशी ह्यो दोशी आमचे तावन पयस वचचे जाल्यार देवान सोड म्हणलें आमी सोडिचें. तुका कळीत आसा ही इश्टागात बरी ना.
ही इश्ट वो इश्ट हे इश्टीन हे फ्रेंडशीप इश्टागात तुका बरें न्ही नॉट गूड फॉर यू म्हण देवान सांगलां तुवें ती इश्टागात सांडल्या गी आज कितलीं जाणां इश्टागात्यांत पाड इश्टागात धरन आनी शीत वचोन पेज जाल्ल्या उपरांत हांगा येतात आनी रडटात गरज नातली तकली पडा आंगार घालून खणयल्या दोशी अननेसेसरी ट्रबल अननेसेसरी दोशी जिनियंत समाधान ना आतां पिडा जाल्या पोटांत ह्यो दोशी टेन्शन जावन BP जावन ताची BP जाल्या डायबिटीज जाल्या टेन्शन जालां थोड्यांक लिवर जालां थोड्यांक हार्टाचें प्रॉब्लेम जालां देवान सोड म्हूण सांगलें सोडूं ना मोगाच्यान आतां वाचल्या हे देवा पळयत पुस्तकांतले वाचाप उत्पत्ती ग्रंथान 12 अध्याय तांची एक इंट्रस्टींग गजाल म्हळ्यार व्हेरी इंट्रस्टींग एक विशेष गजाल आहा तांदूळ विशेष संगत लिपोना विशेष सत आमच्या जिवनाक बाजाय जाला आमच्या जिवनाक बादाक करिनातलें तशेंलें आमकां एक खंयचें बादाक आमच्या येनातलें बरें करून आमचें एक इंट्रस्टींग सता इंट्रस्टींग म्हळ्यार लोट नांवाचो अर्थ लोट म्हळ्यार खालें गी म्हणून तुमी पळया लोट म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें गी म्हणून बायबल डिक्शनरी तुमी इंटरनेटार गेल्यार मेळटा तुमकां हय लोट म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ एक दांपाण आनी काराक आमी कारोवन पार्किंग करता ताचेर एक कावार करता ताचेर एक वस्तूर घालता कावार करता स्कुटराक एक कावार करता आमच्या स्कुटरार धूळ बसता म्हण एक कावार करता लोट म्हळ्यार हें कावार वस्तूर कावार करचें वेल माथ्याक धूळ पडनातले बरी वेल घालतात कवरींग करचें देखून लोट म्हळ्यार कवरींग करचो आज तुज्या जिणी सगळ्या हेरांत हांव कुटुंबांत हांव बऱ्या संतोशांत हांव बऱ्या उल्हासांत हांव बऱ्या फ्रेंड्सांत हांव बऱ्या सांगात्यांत हांव कावार केलां कोणें केलां कोण एकलो तुका कावार करता तुका कुटुंबांत हांव संतोश मेळोवंक सोडना वो कावार करता कोणें तुका दंपलां आज कुटुंबाच्या संतोशांत हांव कुटुंबाच्या संपर्कांत हांव कुटुंबाच्या रिलेशनशिपांत हांव कोणें तुका दंपलां यशस्वी जिणेंत हांव संतोशाच्या हॅप्पी लायफांत हांव कोणें कावार केलां तुका इशून व्हरून कावार केलां त्या संगतेक सोड सोड त्या मनशाक सोड लोट म्हळ्यार इंट्रस्टींग लोट म्हळ्यार कवरींग वेल काराक कावार करता आमी तशें कवरींग देखून असल्या बरी तुका कावार केल्ल्या बरी मुस्कू घाल्ल्या बरी खंयची इश्टागात आहा पळय ती इश्टागात आजूच तूं सोड जेजू म्हणटा लोटाक तांकां व्हरिनाका वो व्हरून गेलो ताचे कश्ट पड एका फाटल्यान एक आब्रामाक ताची समृद्धी देवान आशिल्ली इतल्या वर्सांत नशें जावना ह्या मनशा वट्ट पळोवन सगळो दीस ताच्या फाटल्यान ताच्या अभिवृद्धी जावना देवा दुखलें देखून तूं ही इश्टागात सोडी तुवें तुका सुडका मेळ्ळ्या बरी जाता संतोश समाधान मेळटा तुका सुशेगाद हॅप्पी जाताय तूं हॅप्पी लायफ तुजी तकली पडापड अडकळी पयस चलतात तुवें कितें सोडी जाय लेट गो करचें लेट गो वचून दी सोड तें सोडल्यार तुका कावार तुवें काडल्या बरी जाता तूं तांतलें भायर आयल्या बरी जाता तूं तांतलो भायर आयल्यार तूं पळयताय तुवें पळयन त्यो संगती तूं पळयतालोय तुवें आशिल्ल्यो संगती आपणयताल्योय तुवें नवे फ्रेंड्स तुका मेळटले नवे ऑपॉर्च्युनिटीज नवे अवकाश नवीन टॅलंटां न्यू टॅलंट्स आनी नवें नीव लेवल म्हळ्यार वयल्या हंतांक ऑफिसांत कामांत समाजीन तूं वयर येताय नीव लेवल ह्या लेवलांत ह्या लेवला वयर येताय नवे लेवलाक येताय तूं कित्याक तुवें कावार सोडिचें कावार काडिचें तें कावार काडल्यार तुजें कावार काण भायर येचें तुवें कोण तें कावार तुका कोण तो कावार तुका कोण तें कावार खंयचें फ्रेंडशीप तुका कल इश्टागात तुका कावार करनासा ती कावार तुवें आज काडिचें ती कावार केल्यार तूं वयर येताय न्यू लेवल येताय नवे अवकाश तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी त्या कंपनीत ऑपॉर्च्युनिटी न्यू ऑपॉर्च्युनिटी तुका मेळटा नवे अवकाश तुका मेळटात नवे पळयनातलें बरेंपण तूं पळयनातलें तुवें चिंतिनातलें बरेंपण तूं पळयताय तूं समृद्धी जाताय तूं खुशी जाताय तुवें देवान कितें तुका सोड म्हळां तो एक व्यक्ती जावंक पुरो ती एक संगत जावंक पुरो एक थिंग मे बी इट्स समथींग ऑर समवन एक व्यक्ती जावंक पुरो एक संगत जावंक पुरो त्या संगतीक आनी व्यक्तीक सोडल्यार तुवें पळयनातलें भाग तूं पळयताय
तुवें पळयनातली ताल्यांतां तुका तूं पळयताय, तुवें पळयनातले अवकाश तुका मेळटा, नवे नवे संगती तूं पळयताय, नव्या नव्या लेवलाक तूं येताय. देखून आमी कोणा लागीं एसोसिएट जाता हांव कॅरफूल जायचे. देखून आमी कोणा सांगात आसांव, तुमी मात न्ही, आमी ह्या जाग कोणा सांगात आसांव, कोणा सांगात आसांव, तसो प्रभाव म्हजेर पडटा. एक लुटकारा सांगात ह्या जाग आसा जाल्यार तसो प्रभाव त्या ह्या जाका लागीं पडटा, तेचें पवित्रपण उणें जावन येता. तशेंच आमी कोणा सांगात पडटा हांव, देखून बऱ्या सांगात पडाचें, बरें म्हजेर कॅरफूल जायचें. कोणा सांगात एसोसिएट जाता, कोणा सांगात हांव रिलेशन जाता, देखून म्हजेर प्रभाव इन्फ्लुयन्स घालूंक कोणाकच हांवें दी नजो. पाड इन्फ्लुयन्स घालूंक, बरो इन्फ्लुयन्स जाय, बरी सांगात जाय, कोणा लागीं बरें करता लागीं एसोसिएट जायचें. एसोसिएट म्हजेर बरो प्रभाव पाडचे, पाड न्ही. देखून तूं पाड प्रभाव घालूंक कोणाकय दिनाका. तांकां तुका कावार करूंक सोडिनाका. ते तुका कावार करतात बऱ्या तावन, यशस्वी तावन, वयले वयले न्यू लेवल, नवे नवे लेवलाक वचोन अशें ते तुका कावार करतात, कावार करतात. कितलीं जाणां भुरग्यां वयर वचोन आसलीं, ती वयर वचोन पाड इश्टा ताका ओडटा, सकयल घालता, सकयल घालता, वण सकयल घालता, वयर वयर न्यू लेवलाक वचोन सोडना, तो वयर वचून सकयल घालता. पाड इश्टाक जावन कातर जालें, तिका आतां इन्फ्लुयन्स वयर वचोन सोडी, तें नाका, तुवें वचोन सोडना, घरा लढाय, तिका वयर वचोन काम करूंक आनी प्रजा जायना, परफॉर्मन्स बरें ना, तिका मॅनेजर जाल्यार आतां उण्या पोजिशनाक आयल्या. देखून थंय इश्टाक जाय गी, तुका थंय इश्टाक जाय गी. देखून आमी जाय जाल्ले बदलावण हाडूंक जबाबदारी करची. म्हज्या जिणेक हांवें खंयली बदलावण हाडचें, कशें हांवें कावार काडचें, खंयली बदलावण म्हज्या जिणेक हाडचें म्हूण हांवें जबाबदारी काडची. हेरांची न्ही, ती जबाबदारी म्हजी जायची. हांवें खंयलें बरेंपण म्हज्या जिणेक हाडचें, खंयल्या न्यू लेवलाक वचाचें, म्हजें तें त्या लेवलाक वचाचें जाल्यार, न्यू ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळाचें जाल्यार हांवें म्हजें कावार काडिचें, म्हज्या वयल्यान कावार काडिचें म्हणून हांवें निर्धार करून, ती जबाबदारी म्हजी निर्धार करूंची. देखून पाड इश्टागताची लक्षणां पळया, कांय बरें करिना, कांय बरें करिना, या ताका या तिका पियोवणें आसा, कठीण पियोवणें आसा. तुवें तुजी जबाबदारी घेचय त्या दळा, तुजी जबाबदारी घेचें आनी तुजे भोंवती धैर्य, करेज, कोणाक धैर्य आसा ताका तुज्या भोंवतणी आसचें, एसोसिएट करचें. कोणाक जन्मय आसा ताका तुज्या भोंवतणी, ताच्या भोंवतणी, तुज्या भोंवतणी तांणी आसाचें. कोणाक जाणवाय आसा, विजडम आसा, कोणाक धैर्य आसा, करेजा, ते तुका धैर्य दितात, ते तुका नॉलेज दितात, जाणवाय दितात मुखार वचूंक. बावडता आसल्यान तुका बरें करचें, बरें मागचें. बावडता आसल्यानी मात तुका बरें मागतात, तुवें वैरेशें करतात बावडता आसल्यानी. थंय बावडतान भरिल्ल्या, कृपेन भरिल्ल्या मनशांनी, बरें करच्या मनशांनी, बावडतान परजळच्या मनशांनी तुज्या भोंवती आसाचें. तुवें बरें केल्लें पळोवन तुका उत्तेजन दिवची अती गरज, तुका बरें करचें पळोवन तो तुका संतोश पावता जाल्यार ताचो हात तुवें सोडूं नजो. तें जावं दी इश्टीन तुजें, या तुजें इश्ट, तुवें बरें करचें पळोवन तुका क्लॅप दिवन, उत्तेजन दिवन आनी इल्लें बरें करून प्रोत्साह दिता जाल्यार ती बरी इश्टागात ती सोडूं नजो. ती तुवें सांगाता येता वरचें, खंय येताय व्हरूंक म्हळ्यार पळय सोमयान तुवें त्यो सांगाता वरचें, सांगाता वाचाचें, सांगाता वचचें. पूण तुवें बरें केल्लें पळोवन तुका सकला घालूंक, तुका वयर वचून अशें आडखळ घालूंक तुवें नास करता पळय, ताचे तावन तुवें पयस हाड, ताचे तावन पयस रावचें, ताचे तावन पयस रावचें. ताच्या बदलाक तुवें तो लायक केल्यार, ती वायट इश्टागात तुवें दवरून खाणयल्यार तो तुका वयर वचून अशें कावार करता, तुका कावार करता, बरें पळयन अशें कावार करता, न्यू लेवलाक वचून अशें कावार करता. तुका बरें ऑपॉर्च्युनिटी, आणकी तुका अवकाश, वयर येवंक अवकाश मेळना तशें तो तुका कावार करता. तस जाल्यार मनशाक पयस सोडचें, थंयल्या चलयेक तुजे तावन पयस सोडलें, थंयल्या चलयाक तुज्या चल्याक तुजे तावन पयस सोडल्यार तूं संतोश, उल्हास, हॅप्पी जाताय. मोगाच्या भावा या भयणी, तूं कोणा लागीं गूड न्यूज, तुजी बरी खबर, तुका एक प्रमोशन मेळ्ळें, तुका एक बरें मेळ्ळें, तुका इन्क्रिमेंट मेळ्ळें, बरें काम मेळ्ळें, आनी कडेन एप्लाय केल्ल्या कडेन तुका बरें काम मेळ्ळें, तें तूं कोणा लागीं शॅर करताय. तूं तुज्या इश्टा लागीं शॅर करतना ताका खुशी जाता जाल्यार ती इश्टागात बरी, ताका संतोश जाता जाल्यार ती इश्टागात बरी. आनी एक तुवें कशें परखुंचें, वो इश्ट बरो गी, हे इश्टीन बरें गे म्हणून परखुंचें कशें. तुजें गूड न्यूज, तुजें बरी खबर तांकां दी, बरी खबर, तुका प्रमोशन मेळ्ळी, या तुका सेरीक पळयली, कलीग बरी खबर तांकां सांग. ती बरी खबर करता शॅर केल्या तक्षणा
तांकां खुशी जाता, ती हॅप्पी जातात, ती संतोशान उमाळटात. ती बरी फ्रेंडशीप ती सोडिनाका. तुजी शेजारचीं जावं पुरो, तुज्या कामाच्या जाग्यार जावं पुरो, तुज्या घरा जावं पुरो, कुटुंबा भितर जावं पुरो, या तुज्या वळखीन जावं पुरो, तुज्या फ्रेंड सर्कलान जावं पुरो, तुवें बरें शेअर केल्या वेळार कोणा पळय खुशी जाता, ती बरी फ्रेंड्सां तांचो हात बिलकूल सोडिनाका. तुवें बरें सांगल्या वेळार तुका सकयल घालूंक तशें गी म्हाकाय मेळ्ळां, तें घालें व्हडलें म्हूण तुका तांणी थंड उदक ओतता जाल्यार तुज्या तकलेर, तांकां त्या दीस तांचें कैद करून सोड, तांचें रिलेशन ती नाकात. ती नाका तसलीं मनशां तुजीं फ्रेंड्सां जायनात. देखून तुवें आनी एक घालें म्हळ्यार कशें परिक्षा करचें, ह्यो बरो फ्रेंड गी, हें चेडूं बरें फ्रेंड गी, कशें कळचें आमकां? ही बरी गी, इश्टागात बरी गी म्हूण कळची कशी? तुवें बॅड न्यूज एक पाड खबर बरी न्ही जाल्ली खबर तुका कली, तुजें एक प्रमोशन गेलें, तुका कामांतल्यान काडलें आनी तुका कोण एकलो कश्ट दिता थंय, नवो मॅनेजर आयला, बारीक कश्ट दिता तुका, तुजे कश्ट तूं ताच्या लागीं सांगताय. तें सांगतना तो सगळें आयकता, सुरता आयकता, सगळें आयकता. मदें खाल्यार कोणी म्हाका जाता तें कांय तुका उतर मेळटलें म्हूण कांय तें म्हणोन पुरो सस्तीकायेन आयकता. जर तर ताणें आयकलें जाल्यार तो बरो फ्रेंड बिलकूल ताका सोडिनाका, ताच्या इश्टाका सोडिनाका. तुजें बॅड न्यूज सांगतना, तुजी दुखाची खबर सांगतना, तुका रगडे तुजें सांगतना तो आयकना जाल्यार कॅर करना जाल्यार तो बरो मनीस न्ही, ताच्या इश्टागात आजूच मोड. तूं तें डिजर्व कर. तुजी बेजाराय सांगतना तुजें काम गेलें, वय बरें जालें तुका गेलें, यू डिजर्व इट, तुका तें फावो, तें खाल्यार तुका तितलें सांबाळचें काम तुका पुरो उणें सांबाळचें पुरो तुका, तूं डिजर्व तें, यू डिजर्व इट, तुका तें फावो इत्यादी सांगल्यार तें ताचें टॉक्सीक रिलेशनशीप तें नाका तुका, ताका सोड. तूं कित्याक तें करताय, तूं ताका हेल्पफूल न्ही, ताका सोड. कित्याक ताची इश्टागात करताय, तुका तो हेल्पफूल न्ही, तुका तो खंयच्या कुमकेक येना, तली पाड इश्टागात, तली विकाळ इश्टागात सोड तूं. तुजें तावन द बेस्ट भायर येवंक हाडूंक प्रयत्न करता कोण एकलो, तुजें तें बरें पळयता, तुजें तावन बरें हाडचें म्हणून पळयता, ताचो हात घट्ट धर. एका चेडवान पळयलें, ताच्या ऑफिसांत एकलो आसलो, ल्हानशें काम ताका पळोवंक, ल्हानशें काम, पूण ताच्या कामाक हाची सायन जाय जाल्यार मॅनेजर आसलें. हाच्याकूय तो 3 वर्सां व्हडलो, ताच्याच ऑफिसान आसलो, दुर्बळ भुरगो, पूण ताचें BCom ताका कंप्लीट करूंक जावना ताका. मागीर ऑनलायनान ताणें कंप्लीट करून भायर गेल्लो तो, काम करून शिकोवन कालें करून भायर गेल्लो, समाज शिकोवंक आनी मेळोना ताका. हे चेडवान ताणें बरोवन हाडचें पळोवन बारीक खुशी जाली हाका हाचे थंय व्हडली सकत आसा, हाचे थावन बरें आसा भितर, हाका तकली आसा, हाचे थावन बरें भायर हाडिचें म्हणून ताणें हाका पयशे दिले आनी पयशे दिवन ताणें ऑस्ट्रेलियाचो एक कोर्स आसा तो कोर्स करयलो, ताका मस्त पयशे तो करयलो ताणें. तो बरो हार्ड वर्क करून हाणें पुरा ऑनलायन ताका गोत्ता जालें पुरो ताणें खाण बरोवन ताका टायम मेळटा मॅनेजर तें बरोवन ताका दिलें, हें शिकोवन तुवें बरयचें म्हणून. ताचें क्वेश्चनाक कालें शिकयचें म्हणून पळयलें, ताका नोट्स हाणें करून दिलो, ताणें घरा बसून शिकचें. ताका रजा करयलें, रजा काडून तो घरा शिकतालो, हाणें पुरो ताका जाय जाल्यार बूक आनी प्राट दिले, पयशे बांदले. ती एग्जाम सड्ड जावन पास जायनात, वो पास जालो. ताच्या उपरांत लंडनांत हांव आनी एक व्हडली एग्जाम बांदयली ताणें, आनी एग्जाम लंडनाची एग्जाम, ती 2 वर्सांची एग्जाम, 2 वर्सां घराच बसलो आनी हाणें पयशे दिवचे, ताका सांबाळ मेळटलो आनी हें पयशे दितालें ताका. घरा बसून शिकलो आनी ती एग्जामी बांदली. आनी ताणें बांदल्या उपरांत त्या हाचेर आण्यंत चेडवान एक ड्राफ्ट केलें, ताची CV, आनी त्या चेडवान ताका CV दिल्ली केली आनी कंपनीक एप्लाय केलें. व्हडल्या कंपनींत मेळ्ळें आनी हे कंपनींत मेळ्ळ्या उपरांत व्हडल्या गांवांत ताका काम मेळ्ळें. आनी ते चेडवाक तो म्हणलो, तुजें तावन हांव तुवें केलो उपकार विसरना, हांव तुज्या लागीं कातर जाता म्हणलो तो, आनी ओंपपालें ताचें ह्याच उद्देशान हाणें दिल्लें ताका. ताचें तावन ताणें भायर हाडलें. आजी की ताच्या विशयान सांगतना दुकां येतात. खंयच्या दुबळ्या गायची आसली, आज हांगा गांवांत ताणें एक घर बांदलां, न्हवऱ्याचें घर केदो व्हडलें. त्याच त्या चेडवान आनी पळयलें, तुजें घर पळयलें ताचें, म्हजें घर व्हडलें आसा, आनीक कालें व्हड बांदचें, देखून तुजें घर बांदया. ताची भाव भयणी दुबळीं आसलीं, तांकांय घरां बांदून दिल्यांत. जावं गो तांकांय इल्लो दिला, घर नासल्यांक, दुर्बळ्यांक, भयणीक आनी तांच्या भुरग्यांक शिकोवंक पयशे धाडटात. कळ्ळें बरें पळय.
देखून तुज्या हातान भायर हाडटलो तो सास सोडिनाका घट्ट धर. थोडे थोडे दुर्बळी पयशे नात तीन धाकट्यारां जाल्लीं जाल्यार हांवें चिंतचें कितली की पिडा मायक जाता ती आली, कितल्या जाणांची पिडा पयस ती आली. कितले इंजिनियर आसात तांणी बरें इंजिनियरींग केलें, कितले जण भुरगे बुदवंत आहात तांणी मॅथ्स शिकोवन चड शिकोवन इंजिनियर जाल्ले जाल्यार आज खंय आसता ते तितले हुशार आहात ते, तांकां अवकाश ना शिकोवंक. देखून तांचे हांव बरें भायर हाडटलो कोणी हांव जाल्यार ग्रेट जाता ते आले. मागीर मोगाच्यानो पळय तुज्या इश्टागतीन ते राग आसा गे पळय, राग आसल्यार कंट्रोल नासलो, राग इल्लोसो आसल्यार बरो पूण कंट्रोल नासलो राग सोमी म्हणटा बरो न्ही म्हूण कंट्रोल नासलो. कंट्रोल करचें ल्हान संगतीक ल्हान घरान ते ल्हान काळून जालें व्हडलो राग काडून घरांचेर सत्यानाश समाधान. ल्हान संगतीक व्हडलो राग, ल्हान संगतीक ल्हान तितके व्हड संगती व्हड. देखून तुका दीस काडूंक ताच्या जागी राग आसल्या व्यक्ती लागीं दीस काडूं येना. जावं पुरो बायल जावं पुरो न्हवरो राग आसल्यार दीस काडूंक जायना. संबंद पाड जाता, आशिल्लो संतोश मेळना, आशिल्लो मोग मेळना, सर्वनाश निर्पळ जाता, तुका पिडास लागता. देखून राग आशिल्ल्या मनशा लागीं इश्टाघात करिनाका, सोड सोड आतां. मागीर आनी एक जालें म्हळ्यार जिणेंत वयर येवंक पळयताय प्रयत्न करताय ताका जिणेंत वयर येवंक पळयचें. जिणे वयर वयल्या लेवलाक येता जाल्यार प्रयत्न करता जाल्यार तो सांगाती बरो तो साथ धर. तो डावन तूं वयर येवंक प्रयत्न करताय, तूं आशेताय वयर येवंक पळयताय आनी प्रयत्न करताय कश्ट काडटाय वयर येवंक, तुजो सांगाती ना काही येना डावन येता. रीण तुजेय पयशे ताणेंत काडचे, रीण करचें तें तांतूक घाल पुरो वगडोवचें बसून ताका प्रयत्न थंय जाल्यार स्वात सोडतो. ताका कितले बेगीन सोडलें तितलें तूं बरें जाताय. मागीर एडिक्शन म्हळ्यार लबधोनी, कहली लबधोनी आसली खाणा जेवणाची पियोवण्याची लेखावरती लबधोनी पियोवणें मोबायल इश्ट लबधोनी तेली लबधोनी आसल्यार मोबायल लबधोनी आसल्यार सगळो दीस ताच्या फाटल्यान आसल्यार तुका टायम दिवना. लबधोनी फाटल्यान तेंत थोड्यांक सोरो मारताले पुरो कुटाम जायचें म्हणना, थोडे मोबायल मात कुटाम जायचें म्हणना, थोड्यांक शॉपिंग मात कुटाम जायचें म्हणना. देखून टायम दिना. देखून थंय इश्टाघात सोड. मागीर तुका बक्षिना जाल्यार बिट्टर केदाळे कोडू आलें ल्हानशें उरलें तें थोळ भितर दवरचें आनी भायर घालचें वोंगचें कुस्टें वोंगचें. तुका समाधान म्हणल्यार जिवंक सोडिना. ताच्या सलवणेंत देखून थंय जाल्यार मनशाक पयसो थंय जिणी सलवणी जाता. ताच्या सलवणेची जबाबदारी घेता गे पळय, तो सलवाला रीण काडून पडला, तो जबाबदारी घेता गे कोणा दुरसोन तशेंत करनासा पळय. ताका तशें करतल्या मनशाक सोड. हाळे सोडूंक थोडीं म्हणटात हांव सांगता ही इश्टाघात बरी न्ही, सोडल्यार बरी, जेजून सोड म्हणलां म्हणून हें वाचून सांगता, देवाचे उतार वाचून सांगता, उत्पत्ती ग्रंथ 12 वाचून सांगतो, पाड फ्रेंडशीप आयलो लोटाचें सांगचें, आब्रामावर नाका म्हणलें, सोड म्हणलें. कित्याक सोडूं ना ताणें? सोडिनासतना कित्याक ताच्या जिणेक कश्ट आयले? सोडूं ना ताणें, देवान सोड म्हणलें, सोडनोस म्हणलें. देवाक गोत्ताली हे मनशान प्रेजन ना, ही नवी जिणी जिवंक, नव्या लेवलाक वचोंक, नवे अवकाश गळसूंक ती प्रेजन ना म्हूण कळ्ळें. प्रेजन उपकारा पडना, सोड तांकां. ताणें सोडलें गे ताणें येताना व्हरून गेलो शिमटी आनी ताचेर जायले कश्ट आब्रामाचेर एका फाटल्यान त्या नव्या लेवलाक वचोंक जावना, नवे अवकाश ताका मेळोना. ही मार सांगात आसली, ह्या मारीक सोडीचे सण्णो आमी पयस वचाचे. थोडे फावटी म्हणजे आमी हें एग्जाम्पल दिवचें. एकल्याक तरणाटो तो ताच्या बोटाक काल्यांक लागलो हाय डायबिटीज, गोडशें घालता पोत करना, त्या डायबिटीज चड करचे संगतीत तो तोंडान घालता. डायबिटीज म्हणजे आमच्या खाणा वरवीं दुसऱ्या खाल्या वरवीं न्ही, खाण तें कितें आमकां खावूं नजो तें केल्ल्या क्षणां गोड साखर चड जाता, इन्सुलीन उणें जाता, इन्सुलीन रेजिस्टन्स जाता आनी बोटांक कुसतात. ताचें एक बोट काडूं तें चड जालां ताणें आतां म्हजें बोट काडूं नजो म्हळ्यार जाता गे. दाक्तर म्हणटा तें काडना जाल्यार आनी एक बोट तेच्या लागता कुसता, देखून गँग्रियन जालां, तें काडिजेत म्हणून. तें काडल्या वरवीं आज तो चलता, आतां मॅनेजर जाला, आतां खाणांनी पुरा बदलिलां, डायबिटीज उणें जालां, ल्हान इतलीं वखदां जालीं, आतां इल्लेशें वखदां तो हांगा येयल्या उपरांत आमी बोट काडिजेत म्हण एक काडून दी, उरलीं बोटां 9 बोटांनी आनी मुखलें आमी काडूंक सोडिना, वखद दिलें ताका. तें सड कुस उरलें तें दवरूंक जायना, पुरो ताचे भितर कांय येना, तें काडिजेत. देखून तें एक बोट कातरलें आनी ताचें काडलें. आतां उरलीं आसात, आतां बरो आसा, तेका आतां 1.5 वर्स जालें ताच्या लागीं पिडात ना आनी हे इल्लीशी डायबिटीज आसा, ते इल्लेशें वखदान तो कंट्रोल करता. सर्जरी करचे हाडे सर्जरी करचे खाण उडयचें. थोडे भितर गेड्डो आसा ना काडूं नजो तो गेड्डो काडिजे तो खाण उडयचें.
तशेंच आमकां कोणाक आमचे समान आमकां संतोश दिनात, आमकां आमचे जिणेंत कुसुल्या बरी करतात, आमचे जिणे भलायकी पाड करतात, तांकां आमचें समाधान पाड करतात, संतोश पाड हॅपिनेस पाड करतात, आमकां खुशयाली प्रकारान उरतात, तांकां आमी खातर उडोवन आमचें समान खातर जे तुटयचें, तुटोवन काडचें तो. तूं तांकां तें खात्यान काडल्या वेळार तुजी जिणी नांदान जाता. देवान कितें सोड म्हळां ताका सोडिचें, कितें दवर म्हळां तें दवरचें. आतां कोणाक दवरिचें आनी कोणाक सोडिचें म्हूण तुका आसा. देखून मोगाच्यानो उदार मनशा लागीं सत सांगतलो, सत सांगता मोबायलार येचें फटीत मारच्यो, म्हजे कडेन संबंद ना, थंय बरो संबंद आसा, तुजे कडेन सांगता संबंद ना म्हूण. थंय फटी मारच्या कडेन जावन नजो, सत उलोवच्या कडेन जायचें. आनी तुका इल्लो टायम दिवं, म्हाका टायम ना म्हणून ना. उदार मनशा लागीं उदारी जनरस कोण आसा पळय सत उलयता ताच्या कडेन जायचें. आनी कितें सोड म्हळां ताका सोडिचें तुवें. जनरस नासल्याक सोडिचें, सत उलयता तसल्याक सोडिचें. आनी कोण पळय तुज्या सांगाता तुका जिणी बांदून हाडटा आनी तुज्या लागीं शॅर करतना सेलेब्रेट करता, तुजें दूख सांगतना आयकता, तुका सपोर्ट करता, आदार दिता, तुजे वयर येवंक तुवें वयर वचचें म्हूण आशा येता. तासो सांगातदार कितें तुजें टॉक्सीक आसा तांकां सोड तुजी जिणी नांदान जाता. देव तुजे आशिर्वाद घालून दी. वायट सोडचें, दुखता वय, थोड्या मनशांक इश्टा जाल्या मस्तोर सांगून सोडूंक कश्ट, पूण तूं सोडल्यार तुजी जिणी सेलेब्रेशन जाता, संतोशाचें दायज जाता. तें दायज तुका दिवंक, वायट टॉक्सीक रिलेशनशीप सोडूंक आनी खंयच्या वस्तूंक थोडे सोडूंक, थोड्या संगतींक सोडिचें, थोड्या व्यक्तीक सोडूंक तुजी जिणी नांदान करूंक सरस्पर देव तुका आशिर्वाद दिवन दी. आमेन. दिव्यवाणी